आमी सध्या चोर्ला घाटाक आसा आणि हांगासर राती 4 सुमार फातोडेर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा आणि ही जी माझ्या फाटल्यान तुम्ही बॉलेरो पळयता ही बॉलेरो आडसरा घेवन कर्नाटकांतल्यान बेळगांवच्यान गोंयान येताली आणि जेन्ना हे जे वलता आसा ह्या वलताक जेन्ना ती गाडी पावली तेन्ना नेटान येवन ही जी माती आसा त्या मातयेक तिने धपको मारलो आणि धपको मारल्या उपरांत गाडी पलटी जाली आणि पलटी जावन गाडयेक उजो पेटलेलो आसा आणि ह्या उज्यान ही जी गाडी आसा ती फुडले कॅबिन जे आसा ते आख्खे सगळे जळोन तेजो राग जाल्ली आसा। जेन्ना वाळपय फायर स्टेशनाक ही गजाल कळ्ळी तेन्ना वाळपयच्यान ही फायराची गाडी हांगासर पावता म्हणसर आख्खी गाडी सगळी जळोन काबार जाल्ली आसा आणि हेतून जे गाडयेचें लुकसाण आसा ते फायर फायटर तेंचे टिमीनी जवळ जवळ 5 लाखाचे लुकसाण हांगासर इस्टिमेट केल्लो आसा तेजो आणि 2 लाख सेव्ड अशें म्हणून दाखयल्लें आसता। सो हे तुम्ही पळोवंक शकता की हे शार्प टर्न आसा मे बी ड्रायव्हराक अंदाज येवंक ना आसतलो किंवा एक वेळ न्हिदलो आसतलो तो सो तेका लागून हे फाटल्यान जी माती आसा तेजे धपको मारल्या उपरांत गाडी पलटी जाली आणि गाडी जळोन तेका 5 लाखाची लुकसाण जाल्ली आसा। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण इंजरी आसा ती कोणाकच काय जाल्ली ना। ड्रायव्हर आणि जो पॅसेंजर आसा गाडये ते दोघे जाण सेफ आसात।